आमची ग्रामसभा पुरी झाली. But I don't want to comment anything on the sarpanch because sarpanch had said to the MLA, आमचो honorable MLA म्हणला की त्याने स्टडी करून येऊन राहिलो म्हणून. जी सरपंचाक खबरच ना कितें उलयता then how she will control the Gram Sabha. So I refrain to comment on the sarpanch. I don't know, she is not in this world. She is somewhere else. Thank you. सो हांगा आयज आमची ऑर्डिनरी ग्राम सभा आसली आणि ऑर्डिनरी ग्राम सभान एक मेजर इश्यू जाले पळय ते दोन. एक म्हाका आणि थोड्या मेंबरांक उलोवंक दिवंक ना आणि हे उलोवंक दिवंक ना ते सांगले मॅटर सब ज्युडिस म्हणून. मॅटर हुंयचोच सब ज्युडिस नासलो. हांव मिनिट्सांचेर उलोवंक सोदतालें उलोवंक दिवंक ना. हांव प्रपोजलांचेर उलोवंक सोदतालें उलोवंक दिवंक ना. हाऊस टॅक्साच्या इश्यूवाचेर सुद्दां उलोवंक सोदतालें उलोवंक दिवंक ना. मॅटर हुंयचोच सब ज्युडिस नासलो. सो दिस इज इलिगल. एक पॉइंट. दुसरो पॉइंट, हाऊस टॅक्साचो इश्यू ज्याच्या लागून आम्ही आयतां गांवचो लोक सारको तोडमोडटा त्या हाऊस टॅक्साच्या इश्यूवाचेर MLA पासून हिंगा येयलो रिक्वेस्ट करपाक हे सगळें जाग्यार उडय म्हणून. आणि हे सोंपें काम जाग्यार उडोवपाक. इट्स अ सिंपल थिंग. कोशयेंस आसोंक जाय मनशाक. ते कोशयेंस तर आसा न्हू जाल्यार हुंयचोय कायदो पळय तो लोकां खातीर वावरोंक जाता. पूण हिंगा कितें जालां, कोशयेंस ना आनी कायदो डबल गेम करपाक यूज जाता. आनी हिंगा डबल गेम कशी करता की सगळ्या लोकांचो टॅक्स जो आहा पळय तो 15 रुपयाच्या रेटीन लायता. आणि 15 रुपयाची टॅक्स कोणाक रेट लागता? 2024 गोर मारला पळय तेंका. आणि हो शेड्यूल मारलेलो पळय तो पंचायतीन आपल्याचोच ऑर्डर काढून शेड्यूल मारलेलो. आणि हिंगासोर ती इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिता ग्रामसभाक की टॅक्स हुंय 15 रुपया. गेले फावटी सरपंचानूच ऑन रेकॉर्ड सांगलेले की टॅक्स पोन्न्या गोरांचो 10% इन्क्रीज जातलो म्हणून. हिंगासोर ती आयज ग्रामसभाक सांगता 15 रुपया म्हणून. सो दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल टू द ग्रामसभा. एक फावटी तू 10% सांगता, दुसऱ्या फावटी तू 15 रुपया सांगता. आणि हे आम्ही ती नको म्हणून आमकां दिसता. कित्याक 1996 इम्पोजिशन ऑफ टॅक्स म्हणून रुल्स आसा पंचायतीचे. आणि सेक्रेटरीन डिमांड नोटीस काडचो पडटा. हे हांव लोकांक लागून सांगता. प्लीज अंडरस्टँड जाया लोकांनी. डिमांड नोटीस काडचो पडटा सेक्रेटरीन की तू उमको टॅक्स भर म्हणून. तो डिमांड नोटीस तर सेक्रेटरी इफ ही इश्यूज इट विथ putting any amount which is not in the assessment register, then it amounts to extortion by the secretary. It amounts to extortion tax, not house tax, because secretary can issue receipt only what is absolutely established in the assessment list. आता ती सांगता 15 रुपया लेट रेट घालून हुई न्यू टॅक्स लायता. and this is not acceptable. That means you are not following the rules of the पंचायत. आणि ती आमच्या MLA सांगता तू स्टडी करून यो म्हणून. दिस इज हाइट्स. Sarpanch has no ear to listen what the people are saying. Sarpanch has no heart to understand the problems of the villagers, and Sarpanch doesn't have the mind to read what is written in the law. This is a loss for Santa Cruz, because Santa Cruz villagers have ended up having such leadership which kills democracy, which kills and gags democracy in Santa Cruz. Yeah, see. आयज म्हाका चड उलोवपाक ना, पूण एक गोष्ट बरी जाली म्हणटा ती आयज ग्रामसभाक टॅक्स वाडयल्यार जालो 2 वर्सां. 2023, 24, 24, 25 ट्रान्सफर ऑफ फीज ऑफ द फ्लॅट वाडयला 25,000 केला. 10,000 25,000 केला. आणि माझेर एलिगेशन घालना डेप्युटी सरपंचान संदीपान. दॅट इज कम्प्लिटली रॉंग. हांव आयज 2 वर्सां जाली ग्रामसभाक झगडटा हाऊस टॅक्साक लागून आणि ट्रान्सफर ऑफ फीज केला पळय तो. ट्रान्सफर ऑफ टॅक्स न्हू तो, ट्रान्सफर ऑफ फीज. कोण विचारा. पयले फावटी ग्रामसभाक मोडकेकारान माझेर घाल्ले की तो टॅक्स हांवें केला म्हणून गिरीस केला. दॅट इज रॉंग इन्फॉर्मेशन ग्रामसभाक दिलें. आयज हो डेप्युटी सरपंच आयज तोय म्हणूंक लागलो आयज की हो 25,000 तुवें हाडयलाय. हांव सांगूंक वता मिडिया की हें सारकें चुकीची गजाल. हे 25,000 हांवें वाडोवंक ना. हे हाडयल्या दुसऱ्या आमी हाडले, पूण हांव पंचायतीन नालो. ते मिटिंगेक हांव एबसेंट आसलो.
हांव तर ते मिटिंगेक आसलो, हांव ते आडोवपाक केन्नाच दिवचो नासलो. सो हे मिस इन्फॉर्मेशन दिलां पळय ते डेप्युटी सरपंचान संदीपान कंप्लिटली रॉंग. आयज 2 वर्सां आमी झगडटा ग्रामसभाक टॅक्साक लागून. लोकांक पासत आमी आवडटा. कित्याक कोणे 100 रुपया भरल्या, तो 100 रुपया भरतालो, तेणे 2020-24 तेणे बोलला 2400. कोण 100 रुपया भरतालो तेणे बोलला 1800. कोणे 100 रुपया भरतालो तेणे बोलल्या 3200. कोण 100 रुपया भरतालो तेणे बोलल्या 1200. हांव कितें म्हणटा, पंचायतीन टॅक्स वाडयला, फॉर्मान दिवपाचो कायदो ना. पंचायतीन फॉर्मान दिवपाचो कायदो ना. आतां आमच्या काबेसान एक अडवालपाकर म्हण आनी रिच बिल्डर कॉलनी आहा. लोक येता टॅक्स भरपाक, फ्लॅटाचो टॅक्स भरूंक येता, फ्लॅटाचो टॅक्स भरूंक येता. आतां फ्लॅटाचो टॅक्स समज 700 रुपया आहलो, तो 10 रुपया रायज नाल्यार 15 रुपया रायज. तेणे ते 750 रुपया भरपाचो आनी तेणे वचपाचो. तेकाय फॉर्मान दिता, फ्लॅटकाराकूय फॉर्मान दिता. अरे फॉर्मान दिता कित्याक तूं? आडवळकार प्रोजेक्ट बांदला पळय तो, आख्खी फायल आहा पंचायतीन, तेजी एरिया आहा तुमकडेन. तुम्ही ते पळया आनी सांगा मरे, तेंकाय फॉर्मान दिता. आनी आमचो सादो आमचो गोंयकार आयज चडशीं घरां आमच्या गोंयकारांनी पोरणी घरां मोडल्या आनी नेय घरां बांदल्या. कित्याक आयज आमचे खूब जाण भुरगे परदेसान वचोन युकेक वचोन करून आपलें बरें घर जावंक जाय म्हणून एक घर बांदलां. सो हांव समजता कितें, टॅक्स वाडोवंक जावं, पूण 100 रुपया आहा तो 2400, 2800. कित्याक इतलो टॅक्स? हांव म्हणटा तेजो 100 रुपया आहलो, तेणें घर बांदलां, तेका 1000 वाडय. 100 आहा ते 1000 कर. इतले कित्याक? समजून अंडरस्टँड जा न्हू. तुम्ही तुमचो कायदो तुम्ही म्हणटा पळय, 1 एप्रील 2024 जी कोणे घरां बांदल्या तेका हो 15% टॅक्स. हांव मानता, कोणे स्लॅब घाल्ला, कोणे RCC बांदल्या, हो तेंका टॅक्स 15%. 2024 उपरांत आधी कोणे घरां बांदलेली तेंका हो टॅक्स लागना कायद्या प्रमाणे. ते नोटीस काडल्या सरपंचान आनी मिस गायड करता सरपंच. सारकी हांव न्हू कसली मनशां पळय ती, हांव न्हू ती नॉलेजीची. आनी ते JLP मेंबर आहा तेजे ते आनी कितें उलयता तें काय मिस गायड करता लोकांक ग्रामसभाक सांगून. आनी तुमकां पासून मिडियाक फाल्स इन्फॉर्मेशन दिलां आसतलें, कितेंय उलयता नको. आयज आमचो MLA येवपाक कारण कितें? आमी कितें केलें, वेन्झी बाबान, आम आदमीच्या MLAन हो इशू असेंब्लीन हाडलेलो. 15 दीस मायज जाले. सो हांवें ते टीव्हीर पळयलें की वेन्झी बाबान इशू काडलो टॅक्साचो. हांव म्हणलें वेन्झी बाब विचारया बाबा तुजें कितें आनी विचारपाचें आहा जाल्यार आमचें घाल प्रश्न. सो वेन्झी बाबान आमचो प्रश्न घाल्लो आनी ताणें काडलें. आनी आयज तेणें काडलें देखून हो बोबाव जालो. आमचो MLA पासून आयज ग्रामसभाक पावलो. हांव शाबासकी दिता आमच्या MLA की आमच्या मदीं आयज रावन तो लोकांचो टॅक्स दिवंक वावुरलो. हांव तेंय मागता MLA कडून बेश्टेंच जायना, लोकांनी कोण आदलो टॅक्स भरलेलो तो रिफंड जावचो लोकांचो आनी हे आमचे कालापुरचे प्रॉब्लेम बरे भाशेन सॉल्व जावचे. देव बरें करूं. आदित्य हांव कितें म्हणटा, आतां तेणी पळय ते फॉर्म्स कंपल्सरी केला, बट दॅट फॉर्म्स आर कंपल्सरी मोस्टली फॉर द बिल्डिंग्स, द न्यू कन्स्ट्रक्शन विच कम आफ्टर 2024. चडशीं थोडीं घरां आहा पळय ती आदलेच भशेन आहा, नोयाची घरां आहा. सो तेंकां तेणी कितें म्हटलां, दॅट इज ओन्ली 10% विल बी चार्जिंग. सो 10% जाल्यार सारखे 10%च प्रमाणे तुमकडे ऑलरेडी डिटेल्स आहा तुमच्या बुकाचेर कितले बाबा तेंचे एरिया आहा. सो डिफिकल्ट कोण आहा साद्या मनशाक की हे फॉर्म भरूंक जाय, तुजी एरिया घालूंक जाय. तेजे घर बाबा आदलेच आहा जाल्यार ते आदल्या घराचेर तुमकडे डिटेल्स आहात, त्या प्रमाणे ते 10% प्रमाणे तेंकां सोंपेपण करा आनी घ्या तुमचे तेंचे पयशे. ना कंपल्सरी यू हॅव टू मेन्शन द एरिया. यू ऑल आर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द नॉर्मल सादे मनशां आहा पळय तेंकां. थोडी बाबडी ते भियोनूच ते फॉर्माक लागून येयना. आनी दुसरें म्हटल्यार कोण नेवी बांदता तेका ओके, इट इज कंपल्सरी दॅट यू ऑल हॅव टू फील द एरिया एंड 24 hours information, but not for the local who have not even built anything. Just a simple 10% increase and it should be on 100 rupees. मागीर दुसरें म्हणटा पळय ते ग्रामसभाक ती जायते फावट आमकां प्रपोजल घातल्यारूच उलोवपाक म्हणटा.
दुसरो लोक येता पळय तो जायते फावट आयकूंक येता ग्रामसभा कितें चलता कितें चलना डेव्हलपमेंट जाय कसलें डेव्हलपमेंट चडसो उलोवंक वचना कित्याक मातशें कोणें कितें विचारलें थिंगा बोबाव कोत्ता हें कोत्ता आनी तुका चूप कोत्ता बसयता तहेंच आतां एल्साक मे बी एक रिजन आहा आसतलें तेका लागून तेणी तें बंद दवरला फॉर वन्स कसली केस घातल्या म्हूण तेका आख्या तेका उलोवंक दिना हें सारकें न्हू मे बी एके केसीक लागून ओके उलोवंक दिवन काबार करूंक जाय बट जस्ट मेक हर क्वाइट फॉर द एंटायर ग्राम सभा इज नॉट करेक्ट अहें उपन ना You want but so thank you first of all to everyone, all the media channels. I think so. Navin Times, Alert Goans, and whatever is there. So thank you so much for being here. Y'all are our voice. So basic हांव तुमकां एक ओवरव्यू दिता आयज पंचायतीन आमचे जाले कितें तें बेसिकली हांवें सुद्दां क्वेश्चनां दिल्ली हांवें मात क्वेश्चनां रिजेक्ट केली म्हणपा लागली Section 6 is about development of our village. All the questions that we have submitted is about the development of our village. Is this some dictatorship happening in Santa Cruz? And as per Section 12, it is a duty of the panchayat to take every question every citizen is giving over here. We are registered voters of this village. आमकां आमचो उलोवपाचो रायट फ्रीडम ऑफ स्पीच ना जाल्यार फायदो कसलो कित्याक ग्रामसभा मिटींग घेता कित्याक वोटराची लस काडटा तुमी आमी कित्याक वोट मारता लोक वोटर आयडी कित्याक जाय आमकां इफ समज तुमी आमचे क्वेश्चनात घेवपाचे ना जाल्यार इट इज काय ना रे सर बेसिकली म्हाका एक सांगा आय हॅव 7 क्वेश्चन्स फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द MRF shed which is in interest of the citizens of this village. So that's okay. Your case is on sub judice right now. One of the question is multiple courts like इथून ते human rights ना आणि That is the reason they have given for not accepting you. she's telling me that reason. Also she's telling me these are simple questions you have to put for RTI. ग्रामसभा मीटिंग कित्याक आसा तर तू म्हाका समज RTI घालपाक लावपाचें आहा तर ग्रामसभा मीटिंग कित्याक घेता if we citizens have to come here to ask any questions you are telling me RTI gal फायदो कितें ग्राम सभाचो what is the whole motive of gram sabha we the citizens of this country have to come over here to solve our questions solve our issues आमचे क्वेश्चनां घेयना जाल्यार फायदो कितें the sarpanch of Santa Cruz Jennifer de Oliveira is the most corrupt and the dictator hear me clearly she is a dictator because she is misusing her powers and she is manipulating people giving misinformation half information and on top of that we are suffering आम्ही हांकां इलेक्ट करून हाडल्या लोकांनी हांकां इलेक्ट करून हाडल्या लोकां खातीर तुमी पावना जाल्यार फायदो कितें तुमचो हय म्हाका धमकी दिला पंच नाव कितें संदीप तो म्हाका म्हणटा when I am raising my voice as a citizen of this country he is telling me तू म्हाका भायर मेळ तुका दाखयता अरे तू पंच मेंबर असो उलयता any educated person talks like this even an uneducated person will think twice हांव मागता CM प्रमोद सावंता कडेन सर तुमी आमचे हे गोष्टीन मदीं पडचे आमचो MLA येयल्लो तसा MLA खबर आहा फुडल्यान तुमच्या फुडल्यान जाल्लें आसा कितें जावपाचें आहा तें MLA also knows that the current sarpanch of Santa Cruz Jennifer de Oliveira is the most corrupt and she is misusing her powers to the extreme levels she is using our law against us the law that has to protect us is used against us तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर